फाटले सर हे काडो कोणाक पावसकार PW मिनिस्टर आनी आमी इन्स्पेक्शनाक गेले म्हाका सदां आमचे जाय जाणां TV बी आसले हांवें ताका सांगिल्लें बाबा लोक हिंगा स्टील मागता स्टील ब्रिज मागता खंय शेरावली मागता आनी माणाले मागता आनी अजूनय मागता आनी अजून म्हाका दिसता जाय म्हणून पूण प्रॉब्लेम हांव जेन्ना गाडकारी बरोबर गेलो गाडकारीन सांगलें आपण स्टील तुका दिवपाक तयार ना आनी तेन्नाय पारीकाराक 2 फावटी हाडलो तेन्ना BJ सदस्य जालो तेन्ना पारीकारान सांगलें आपल्याच्यान थिंगा स्टील दिवपाक जायना आनी फकत एक 25 मिटर थिंगा हिंगा जाता म्हणून न्हू नावेली सर थिंगा 25 मिटर ती स्टील जातली म्हणून प्रॉब्लेम कितें जाला मागीर हांवें ताका सांगिल्लें बाबा हे तुगेले कलवट जे पळय आहाय ते एक कोडी आसलो 2.3 तो हांवें सांगलें ताका 3.5 कोडी एक कोडी आसलो 3.2 तो 6.5 केला आनी पळय जाल्यार कलवट घालपाक सांगलां आनी मॅप हाडला आनी तरी हांवें ताका सांगलां जाता तुमकां स्टील घालपाक तुमी ट्राय कराय गोवोरमेंटा कडेन आज कोण प्रेसान बरयलां हांव स्टील ना हांव स्टील नाका पूण हांव जाणा स्टील घालपाक सेंट्रल गोवोरमेंटाक आनी गोवोरमेंटाक ताकद ना म्हणून कित्याक हांव जेन्ना गाडकारी बरी करता गाडकारी जाल्यार आपण 2 न्या पुश्टी तेन्ना जेन्ना 400 कोटी आसलो ते आपण 600 गेले 500 300 आलो ते आपण 700 गेले 700 आपण 700 कोटी केले आनी एकी कोटी इतले काम तुमचे गोंया एअरपोर्ट सोल स्टेटीन जायना काय म्हणून तेन्ना काय सांगलें गोंया म्हणलें डिफरंट आमगेलें पावस म्हण चड पडटा पावसाचे पडटा धाकली स्टेट कितें जाता ते तो मला तुमी सारको प्लॅनिंग करून करा पूण आपण आनी पयशे स्टीलीक दिना प्लेयर तेका डिशन आनी हांवें तितलें म्हणा हांवें स्टील नाक म्हणना प्रेसान सांगलें हांवें स्टील नाक म्हण स्टील जायच पूण स्टील तरी ब्रीज तर दिना हांव कितें करूं शकता तरी आसून आमगेले पंचायतान सांगिल्लें म्हाका बाणाले पंचायतान सांगिल्लें नावेली पंचायत शेराली पंचायत सांगलें आमी कोर्टाक द्या म्हणून आमी हांव ती बरा कोर्टाक वचय न्हू आमी देर विथ देम सो आमदार पळय आहा तो आमदार लोकां पासो चिंतपी आमदार म्हणटा तो लोकां पासो आहा लोकां पासो चिंतपी